कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। सुवर्ण वेशाला विठा घालून बसलेल्या त्या जागृत सर्पाला जर विठार केलं नसतं तर तो जिवंत राहिला नसता। आता वाट पाहत राहायचंय फक्त मृत्यूची। आम्ही आसात रुद्रेश्वर टेम्पल हांगासर आसात। रुद्रेश्वर पणजी हो ग्रूप कोणाक खबर ना अशें आमी विचारूंकूच शकना, कारण म्हटल्यार आख्खी गोंयानूच न्हय तर आख्ख्या महाराष्ट्रान सुद्दां हो जो ग्रूप आसा तो म्हणजे लोक ह्या ग्रुपाक वळखपाक लागले। रुद्रेश्वर पणजी ह्या संस्थेन वेगवेगळे कलाकार जे आसा ते घडयलेले आमी पळयतात। वेगवेगळे कार्यक्रम ही संस्था करता। जाल्यार आयज आमी आयल्यात ती म्हटल्यार रुद्रेश्वर पणजी हांच्यांनी सादर केल्ले मिडिया ह्या नाटकान, म्हणजे ज्या कलाकारांनी हांगासर म्हणजे भाग घेतिल्लो आनी तांच्यांनी फक्त गोंयानूच न्हय तर महाराष्ट्रान सुद्दां नांव काडलेलें आसा। जाल्यार तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीन येवकार दिता आनी तुमकां सगळ्यान पयलीं म्हणल्यार कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा। ह्या नाटकान जाणे कोणी म्हणजे भाग घेतिल्लो तांचे कडेन उलोवया। सगळ्यात पयलीं आमी वचुया सरा कडेन। सर, सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा, कारण म्हणजे गोंयानूच न्हय तर महाराष्ट्रान वचून सुद्दां आमचे गोंयचें नांव जें आसा तें वयर आयिल्लें आसा। कितें सांगतले नाटका बद्दल आनी कशें दिसता सगळ्यात म्हणजे महाराष्ट्रान सुद्दां आमचें नाटक जें आसा मिडिया हें मुखार आयलां? देव बरें करूं गोमंतक मिडियाचो। खूब उमेद भोगता, कित्याक रुद्रेश्वर पणजी स्थापन जावन आतां 32 वर्सां जाली। रुद्रेश्वर पणजी स्थापन जावन 1993 संस्था आमची स्थापन जाल्ली। तेन्नाच्यान सतत नाटकां करीत आसा। आनी कशें आसता की जशें प्रत्येक क्रिकेट टिमीच्या प्लेयराक दिसता की आपण क्रिकेट खेळटा आसतना एकदा तरी वर्ल्ड कप जिखचें, तशें नाट्य स्पर्धेच्या बाबतीन आसता की प्रत्येक संस्थेच्या सगळ्या कलाकारांक दिसता आसतलें की केन्ना केन्ना अंतीम राज्य नाट्य स्पर्धेन वचून बक्षीस मेळोवपाक जाय। सो तो आमकां योग आयिल्लो आसा आनी हो दुसऱ्या फावट येयल्लो आसा। रुद्रेश्वर पणजेचे हेज्याक पयलीं पालशेची वीर हें नाटक अंतीम राज्य नाट्य स्पर्धेन पयलें आयिल्लें आनी ह्या फावटी मिडिया हें नाटक अंतीम राज्य नाट्य स्पर्धेन पयलें आयिल्लें आसा। आनी एक इतिहास रुद्रेश्वर पणजेन घडयल्लो आसा तो म्हणजे गेलीं सतत 3 वर्सां गोंयचें नाटक अंतीम राज्य नाट्य स्पर्धेन पयलें येयल्लें आसा। म्हणजे गेल्या वर्सा म्हाका दिसता मंगेशीच्या संस्थेचें नाटक पयलें येयल्लें, तेजे पयलीं रसरंग उगवे तेंचें नाटक येयल्लें आनी ह्या वर्सा हो हॅट्रिकाचो बॉल आसलो कळ्ळें तुका। म्हणजे हांवें म्हाजें पोस्टर सुद्दां बरयलां की चॅम्पियन्स ट्रॉफीन रोहीत शर्मा हॅट्रिकाची कॅच चुकलेलो, म्हणजे इतलो टेन्शन आसता, इतलें प्रेशर आसा। त्या प्रेशरान रुद्रेश्वर पणजेचे जे प्लेयर्स आसा तांच्यांनी योग्य रितीन तो बॉल हँडल करून गोंयाक एक सिक्सर मारलेली आसा आनी एक बरो उमेदीचो खीण गोंयच्या कलाकारांक हाडून दिल्लो आसा। हो फक्त रुद्रेश्वर पणजेच्या कलाकारांकूच न्ही की गोंयच्या सगळ्या जे नाट्य कलाकार आहा तेंच्या खातीर एक बरो आनंदाचो खीण आसा, आनंदाचो क्षण आसा अशें म्हाका दिसता की आमी रुद्रेश्वर पणजेन सगळ्यांक दिल्लो आसा। सर, मिडिया हे जे नाटक तुम्ही सादर केले तातूंत फक्त म्हणजे ग्रुपाकूच न्हय तर वेगवेगळ्या कलाकारांक सुद्दां तुमकां म्हणजे वेगवेगळी बक्षिसां मेळ्ळा। कोणाक मेळ्ळा आनी कित्या बद्दल? पयलीं म्हणजे रुद्रेश्वर पणजीक सांगीक प्रथम पारितोशीक मेळ्ळें आसा। म्हाका डिरेक्शनाचें पयलें बक्षीस मेळिल्लें आसा। वैष्णवी पै काकोडे जाणें मिडियाचो रोल केल्लो, ताका अभिनयाचें रौप्य पदक मेळ्ळें आसा। एकनाथ नायक हांकां रंगभुशेचें पयलें पारितोशीक मेळिल्लें आसा। मनुजा नार्वेकर लोकूर हांकां अभिनयाचें गुणवत्तापत्र मेळ्ळें आसा। तशेंच योगेश कापडी हांकां नेपथ्या खातीर 3रे पारितोशीक मेळिल्लें आसा। अशें एकूण आमकां 1 2 3 4 5 बक्षिसां ह्या स्पर्धेन मेळिल्लीं आसा। म्हणजे आनीकूच सारकें उमेदीचो खीण। हय, सामको। ह्या वर्सा तरी आमकां 5च मेळ्ळ्या। आमी पालशेची वीर केले तेन्ना आमकां 9 बक्षिसां मेळ्ळेलीं। महाराष्ट्राच्या लोकांची कितें सर रिएक्शन आशिल्ली? म्हणजे नाटक पळोवन रिएक्शन्स तेंची आसली ती पळोवन कळटाली की आमी आज स्टँड जातली खंय तरी, म्हणजे स्पर्धेन आसतली, रँकान आसतली अशी दिसताली। पण कशें आसा की कितली जाली जाल्यार महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धा अशें त्या स्पर्धेचें नांव आसा। आनी गेली सेगीत कितलीशीं वर्सां, म्हणजे म्हाका दिसता ही 3 वर्सां, तेज्या पयलीं आनीक 2-3 वर्सां गोंयचें नाटक थंय पयल्लें आसात। सो तांकां ती आतां मातशें कशें आसा, स्पर्धा न्ही, स्पर्धा म्हणटकूच खंयच्या तरी एका कॉम्पिटिटराक मातशें वायट दिसोंक लागता। सो म्हाका दिसता की थोडो सूर तसो येवपाक सुरू जाल्लो आसा की गोंयचीच नाटकां पयलीं येता। पण
ताका आन्सर तेंच्या म्हणजे हांव त्या वॉट्सअप ग्रुपार आसा तेंच्यांनी दिल्लें आसा. आमी परत सरा कडेन येवया. आमी दीपक सरा कडेन या. सर, तुमी ह्या नाटकान खंयचो म्हणजे रोल केल्लो आनी कितें सांगतले तुमच्या रोला बद्दल? यासन हो रोल मिडियांतलो तो मिडिया नंतर असो सेकंडरी रोल, बाकी सगळे रोल जे आसा ते तशे सेकंडरी जरी असले जाल्यार खूब सपोर्टीव आसता. सो यासन हो रोल जो आसा तो हांवें केल्लो आनी खूब उमेद येयली करता आसतना. वेगळ्या पद्दतीचो एक ग्रीक स्टायलींतल्या नाटकांतलो रोल आसलो. अशें केल्या बरेच रोल, पण एक वेगळी पद्दत, न्यू टीम, कारण तशी यंग जनरेशना वांगडा हांव काम करतालो त्यामुळे मजा येताली. म्हाकाय यंग जाल्ल्या भशेन दिसतालें. भुरग्यां वांगडा काम केलें पण भुरगे पण हय, 3 जनरेशन म्हणजे हे ल्हान भुरगे आसलेलेच, त्यानंतरची वैष्णवी किंवा बाकीची त्या वयाची आणि हांव म्हणजे अशें म्हणजे सतीश सुद्दां ज्युनियर, तरी पण सतीश आनी आमी वांगडा काम करीत येयल्ले आसा. पण अशे 3 जनरेशन जी आसा ती ही, आनी रुद्रेश्वरची ही खासियत आसा, कारण रुद्रेश्वरान आतां पर्यंत अशें केल्लें आसा की नवीन आर्टिस्ट जे आसा तांकां माची दिल्ली आसा, तांकां तांचो टॅलंट दाखोवपाक वेळ. हे दर वर्सा आमी अ गटाक जरी नाटक करता तरी दर वर्सा 2 ते 3 आर्टिस्ट हे नवीन आसता, पयले फावट स्टेजीर चडपी आसता. आनी तशेंच ह्याय नाटकानूय आसलेले. हाय, हांव मनुजा नार्वेकर लोकूर. हांवें मिडिया ह्या नाटकान दासी हो रोल केल्लो. एक्चुली म्हाजो रोल 5 मिनटाचो सुद्दां ना नाटकान. इट वॉज जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द प्ले. स्टार्टिंगचोच पार्टाचेर म्हाका डायस जाय, पण त्या इल्लेशा रोलाक सुद्दां कोणी बक्षीस काडपाक शकता हे म्हाका म्हाज्या डायरेक्टरान प्रूव करून दिला. की म्हाका दिसतालें की म्हाजो रोल इल्लोसो आसा आनी इट वील नॉट स्टँड एनीवेर. बट तेणें म्हाका सांगलें की ना, तूं रोल कितलो तुजो बरो करीत न्ही जाल्यार तुका प्रायज मेळटा. सो दॅट ही प्रूव टू मी दॅट कितलोय तुजो धाकटो रोल आसूं, इफ यू डू इट सिन्सियरली अँड प्रॉपरली यू कॅन बी अप्रिशिएटेड बाय पीपल. अँड आय एम रियली ग्लॅड दॅट फर्स्ट टायम हांवें अशे रोल्स खूब केल्या, व्हडले केल्या, पण दीस इज द फर्स्ट टायम आय वन अ सर्टिफिकेट इन अन सच अ प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन. म्हणजे रोल केन्नाच ल्हान नासता. ना, रोल खंयचोच केन्नाच ल्हान आसना. एंड एनी पार्ट ऑफ द प्ले इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते तूं सामको खिळो मारपा पासून ते पड्डो सोडपा पासून आसले न्ही, ऑल रोल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड बॅक स्टेज वर्क इज एज इम्पॉर्टंट एज ऑन स्टेज. सर, तुमी कितें सांगतले ह्या नाटका बद्दल? कशें दिसलें? तुमी वेगवेगळी नाटकां केल्यात, कितें सांगतले ह्या नाटकान? कितें एक्सपिरियन्स? ह्या नाटकान वेगवेगळो आशिल्लो, पूण हांव जवळ जवळ 26-27 वर्सां ह्या संस्थेशी निगडीत आसा. म्हणजे हांव मंगेशच्यान पणजे रुद्रेश्वराक 27 वर्सां सातत्यान येता आनी सातत्यान 27 वर्सां नाटकान मेकअप करता. पण बरीच वर्सां फर्स्ट प्रायज सेकंड प्रायज मेळ्ळे. पण म्हणून 2 खेपे आमकां म्हणजे पळोवंक म्हणजे गेले ते पालशेची वीर आनी ह्या नाटकाक स्पेशली मेकअपाक फर्स्ट प्रायज मेळप. हेजे फाटल्यान अभ्यास म्हणून कसो की मेकअप हो कोणी म्हणटा सादो गोश्ट आसा म्हणून, पण मेकअपा फाटल्यान सुद्दां लेखक डायरेक्टर हेजे फाटल्यान आमी एकामेकाचें डिस्कशन करून किंवा एक रिहर्सल पळोवन मेकअप करप किंवा डायरेक्टर डिस्कशन जावन मेकअप करप हें खूब गरजेचें आसता. एकदां कशें जाता नाटक म्हटलें की मेकअप मॅन लास्ट आपयलो मातशें अशें आसता म्हणून सांगल्यार गेलो, तशें जायना. अभ्यास हो जशें नट एक्टर डायरेक्टर अभ्यास करता तसो मेकअप मॅनाक सुद्दां अभ्यास करूनच काम करचें पडटा. तेजें आन्सर. आमी जर पळयलें जाल्यार नाटक करप ही खंय तरी बारीक गजाल अशें आमी म्हणूंक शकना. कारण म्हटल्यार हातून एकवट जावन काम करतात आनी एकवट जावन काम केल्यारूच ते खंय तरी म्हणजे मुखार वचूंक शकता. जाल्यार सर सांगात की रिहर्सल करपाक कसो टायम काडटालो आनी सगळीं लोक कशी तुमी एकठांय करताले? पयलीं म्हणजे हें ग्रीक स्टायलीचें नाटक. ग्रीक स्टायल म्हणजे इट्स अ क्लासिकल, ताका एक बेज आसा. 5000 वर्सां पयलीं बरयल्लें नाटक, 5000 वर्सां पयलीं बरयल्लें नाटक युरिपिडिसान तें आजुनूय टिकता. म्हणजे त्या विशयाक तुमी पळोवंक वचत जाल्यार खूब रीच आसा तो विशय आनी तो आतां सुद्दां चलत येयल्लो आसा. म्हणजे ह्या नाटकान स्पेशली सांगपाक जाल्यार मिडिया हो कॅरेक्टर जो आसा तो लास्टाक आपल्या घोवाचो रिवेंज घेवपा खातीर आपल्या भुरग्यांक मारता, अशी ती एक ट्रेजेडी आसा. म्हणजे ग्रीक नाटकांची सगळ्या ग्रीक नाटकान ट्रेजेडी आसतात. सो ती ग्रीक स्टायल धरपा खातीर किंवा ती ग्रीक जी हें आसा तेंची क्लासिकल पद्दत आसा ती घेवपा खातीर रिहर्सल्स खूब
गरजेचो आसलेलो आनी चड रिहर्सलची गरज आसलेली, कित्याक ग्रीक नाटकान खूब सोलोलोकीज आसता, व्हडली म्हणजे एकटे उलोवंक लागले की 2-2 पानां एकट्याचें सोंपत ना. सो इट्स अ सोलोलोकीज आसता आनी कशें आसता की ते कॅरेक्टर्स इतले कॉम्प्लिकेटेड आसता आनी इतले क्लिश आसता, ते समजोवप आनी ते मागीर सादर करप हें खूब चॅलेंजींग काम आसता. आनी त्या बाबतीन म्हाका जे एक्टर्स मेळ्ळे ते खूबच म्हणजे वैष्णवी पै गाकोडे आसूं किंवा दिपक आमोणकर आसूं, मनुजा आसूं, सगळीं म्हणजे डिरेक्टर सांगलें की बाबा तें उखलून धरप आनी तें करप, कित्याक डिरेक्टराचें एक विजन आसता, डिरेक्टराचें एक थॉट आसता, त्या प्रमाणे नाटक चलता. सो त्या थॉटाक बाबा जर कन्विन्स कोण ना जाल्यार ताका हांवें कन्विन्स कसो करून दिवप हें डायरेक्टर. सो ते कन्विन्स करून बाबा हांवें जे एक विज्युअल्स म्हाजे तकलेन तयार केल्यात त्यो म्हाका थंय मांडपाक जाय, त्यो म्हाका दाखोवपाक जाय. ह्या दृश्टीन सगळ्या कलाकारांनी म्हाका खूब सपोर्ट केल्लो आसा. म्हाका दिसता एक म्हयनो 10 दीस म्हणजे 40-45 दीस आमची रिहर्सल चल्ली. रिहर्सल वॉज गोईंग वेरी वेल आनी हितून कशें आसलें की सगळीं वांगडाच केन्नाच स्टेजीर नासता, पार्ट्सान म्हणजे युनिट्सान आमी पयलीं बसयलें आनी मागीर वी स्टार्टेड फर्स्ट एक्ट घेतलो, सेकंड एक्ट घेतलो, मागीर फूल रन थ्रू घेतली, कॉस्ट्यूम रिहर्सल्स, कॉस्ट्युमाचेर खूब काम जालां. म्हाका दिसता की 10-15 तरी रिहर्सल्स आमी कॉस्ट्युमान केल्या, कित्याक तो कॉस्ट्यूम कॅरी करप इट्स अ ग्रीक स्टायल. सो तूं तो कॉस्ट्यूम कॅरी करपाक जाय, तूं आतांच घालून तो स्टेजीर येयला असो दिसोंक जायना, त्या खातीर कॉस्ट्युमाची पयली तयारी. मागीर आमच्या सेट जो आसा, सेटाचे लेवल्स खूब आसलेले, कित्याक ते भव्यता ती ग्रीक स्टायलीची दाखोवपा खातीर स्टेज पयलींच लावप, ते लेवल्सांचे वापर करप, हें सगळें आमी खूब एडवान्सान केलें. आनी म्हाका दिसता म्हाज्या सगळ्या कलाकारांनी, सगळ्या आर्टिस्टांनी बरो साथ दिलो. थोड्यो नोक जोक जाताले, म्हणजे कशें आहा तें आसूंकूच जाय, तितूनूच डायरेक्टर आनीक चड फुडें चिंतपाक लागता. आनी जेन्ना तुका एक्टर्स क्वेश्चन विचारपाक लागता तेन्ना कळटा की बाबा एक्टरूय काम करता, एक्टरूय त्या रोला बद्दल चिंतता. सो इट वॉज व्हेरी डिसेंट प्रोसेस. म्हणजे खंयसरूच टायम वेस्ट न करता बाबा रिहर्सली गेली की रिहर्सलीच्या मुडान रावन रिहर्सल करप हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. हांव तांकां परत परत सांगतालो की रिहर्सली घेवन फक्त डायलॉग्स पार्ट करून फक्त मुवमेंट घेवप म्हणजे रिहर्सल न्ही. थंय येवन तूं त्या मुडान बाबा 2 वरां सगळें विसरून 2 तास तूं सगळें विसरून तो कॅरेक्टर जावन थंय उबो रावपाक जाय, तेजी तुजो रिहर्सल थंय करपाक जाय. सो इट वॉज अ व्हेरी नायस प्रोसेस. आनी म्हाका दिसता म्हाज्या सगळ्या कलाकारांनी म्हाका बरो साथ दिलो, त्या खातीरूच नाटक पयलें येयलें. कित्याक आफ्टर ऑल आमी दिग्दर्शन कितले हात पांय मारले जाल्यार एक टायम येता थंयच्यान डिरेक्टर भायर सरचो पडटा आनी मागीर ते एक्टरांच्या हातीन वयता, आनी ते एक्टरांच्या हातीन वयता तेन्ना ते एक्टर तें उखलून धरता, आनी तेंच तेंच्यांनी केल्ल्या कारणान नाटकाक इतलें यश मेळ्ळें आसा अशें म्हाका दिसता. म्हणजे क्रेडीट गोज टू एक्टर्स आनी दीस इज टोटली एक्टर ओरिएंटेड प्ले. सर जशें आमी पळयलें की खंयचें नाटक आमी जेन्ना निवडटा, आतां कॉम्पिटिशनाक म्हटल्या उपरांत निवड म्हत्वाची, खंयचें नाटक निवडूं हो पयलो प्रश्न येता. तुमचो विचार केन्ना सुरू जालो की मिडिया नाटक करचें? म्हजे फाटल्यान एक स्टोरी आसा बरी. हांगासर एक कला अकादमीन NSDचे वर्कशॉप जाल्ले खूब वर्सां पयलीं 2000. तेन्ना हांव कॉलेजीन आसलेलो. तेन्ना हें नाटक हांवें वाचलेलें मिडिया, आनी तें म्हाका इतलें आवडलेलें, कित्याक तेन्ना खूब यंग आसलेलो आनी अशी वायब्रंट स्टोरी आनी इतली सामकी अशी म्हाका दिसलें की हें नाटक करपाक जाय अशें तकलेन आसलेलें. आनी तेन्नाच्यान बारीक बारीक प्लॅन चालू आसलेले की हें हांव करीत जाल्यार अशें करतलो, हें करीत जाल्यार हांव अशें करतलो, अशें म्हाजे प्लॅन चालू आसलेले. आनी एक दीस ऑफिसान बसला थंय धनंजय फाळकर म्हणून एक बरो आर्टिस्ट गोंयचो, तो ना आतां, एक्सपायर जालो. ताका हांवें बेश्टें म्हटलें म्हाका मिडिया करपाक जाय. तुका मिडिया करपाक जाय म्हणलो, आपल्याक स्क्रिप्ट म्हणलो. दुसरे दिसा स्क्रिप्ट हाडली आनी दिली म्हाजे कडेन, झेरॉक्स मारली आनी ती म्हाजे कडेन मागीर आसली. मागीर हांव तेजेर म्हाजें मार्कींग म्हणजे वाचप केन्नाय टायम मेळटा तेन्ना अशें तें सुरू जालें. आनी थंयच्यान तो प्रोसेस सुरू जालो. आनी गेल्या वर्सा वर्ल्ड थिएटर डेक आमी एक बारीकसो प्रोग्राम फोंड्या केलो. तितून सगळ्यांनी एक बारीक बारीक मोनोलॉग केल्ले. तितून वैष्णवीन मिडियाचो एक धाकटो मोनोलॉग केलो आनी थंयसर स्ट्रायक जालें की बाबा आमी मिडिया करचें ह्या फावटी अशें म्हाज्या तकलेन आयलें. आनी हांव तेजे कडेन उलयलो आनी मागीर आमी ठरलें की करुया मिडिया आनी करुया सोलो करुया, मिडियाचो सोलो, वैष्णवीकूच घेवन सोलो करुया. आनी मागीर तेजेर हांवें काम सुरू केलें सोलो करपा खातीर. पण स्पर्धा जशी लागीं येयली तशी कशें आसा की स्पर्धेक नाटक घालतलो जाल्यार एक तर नवी संहिता जाय, ना जाल्यार संहिता अशी जाय जी बाबा स्टँड जातली, ताका कंटेंट आसा बरो काय तुका. आनी त्या अनुशंगान म्हाका दिसलें की मिडिया ह्या वर्सा नाटक घालचें. मागीर घालचें म्हणजे म्हाका रुद्रेश्वर कडच्यान परमिशन घेवचें पडटा, सांगचें पडटा की हांव नाटक हें करता, कित्या खातीर करता हें सांगचें पडटा. कित्याक लास्टाक म्हणजे फायनान्शियल सपोर्ट आमकां रुद्रेश्वर दिता. सो कमिटी कडेन मांडलें, ते कमिटीन विचारलें कित्याक तुका करूं दिसता. तर आय विल एक्सप्लेन म्हाका कितें आसा, म्हाका कितें दिसता त्या नाटकान.
हें हांवें एक्सप्लेन केलें आनी रुद्रेश्वर केन्नाच म्हणजे डायरेक्टराच्या फाटल्यान केन्ना लागना की तूं हेंच कर तेंच कर म्हणून. डायरेक्टरान एकदां सिलेक्ट केलें की तें नाटक करचें अशें ठरलें आनी त्या प्रमाणे नाटकाची सुरवात जाली. आतां म्हाका 23 म्हणजे एक 20 वर्सां नाटक आसलेलें तकलेन. ते 20 वर्साचे बारीक बारीक आयडियाज ज्यो म्हाज्या तकलेन आसल्यो ती इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न केल्या. तुमी म्हणजे विचारूच करूं शकना की एक आवय आपल्या दोन भुरग्यांक लास्टाक मारता, ही ट्रेजेडी आसा तितून. ती ट्रेजेडी अशी आंगार लोकांच्या न येता ती बाबा वेवस्थीत मांडून त्या आवयची दुख्ख सुद्दां लोकां पर्यंत पावप. म्हणजे ती आवयन भुरग्यांक मारल्या म्हणून शी इज नॉट अ विलन न दाखयता तें दुख्ख तिजें दाखोवन तें न्यूट्रलायज करून कशें लोकां पर्यंत पावप हेजेर खूब विचार जालो आनी त्या प्रमाणे हें नाटक रंगमंचार आयलें. सर म्हाका सांगात की जेन्ना सरान तुमकां सांगलें की ह्या नाटकान तुमकां रोल करपाक जाय मिडिया नाटकान, तेन्ना तुमकां कितें दिसलें? हांवें पयलीं ताका सांगलें हे पयलीं म्हाका ताणें एक आनीक बारीक सो दिल्लो. आतां यासन केला तेच्या पेक्षा आनी एक सिंगल एंट्रीचो रोल आसलो. हांवें म्हणलें हांव करतां आनी तेज्या बरोबर हांवें म्युजीक करप अशें ठरलेलें सुरवातीक. पण मागीर तो सिंगल एंट्रीचो रोल न करता मागीर तुमी हो रोल करचो. रिहर्सलीक येयल्या उपरांत कांय आयडियाज बदलता, कांय लक्षान येता, आर्टिस्ट लक्षान येता ह्या आर्टिस्टाक हो रोल दिल्यार आनीक बरें. तेजे डिझायन्स खूब बरे आसलेले. सतीशान जे डिझायन्स केल्ले ते मागीर तो कॉस्ट्यूम डिझायन म्हण किंवा सेट डिझायन, म्युजीक डिझायन तेजे तकलेन सगळें आसलें. तेणीन जशें म्हटलें की 2000 पासून म्हणजे 2000 इयरा पासून तेज्या तकलेन जें आसलेलें तें तेणी वेवस्थीत कन्सीव केल्लें आनी तें कन्सीव केल्ल्या कारणान सगळे डिझायन तेजे तशे बरे फीट आसलेले. म्हणजे खंयसरूच चूक काडपाक अशी जागा तेणीन दवरूंक ना. हो रोल जेन्ना म्हाका दिलो हो रोल आसलो जो आतां हांव करता तो रोल आसलो तो यंग खूब आनी हांव तर असो दिसता म्हणजे केस बीन नासलेलो तेका ते तो कांय ना एकनाथ आसा मेकअप. आनी तेणीन जेन्ना म्हाका रंगयलो म्हाजे घरचे सुद्दां म्हाका वळखोंक ना. इतल्या पद्दतीन बऱ्या हितून तो मेकअप डिझायन जो आसा तो तेणीन एकनाथान केल्लो. आनी तेजे विज्युअल आसलेलें की म्हाका असो मेकअप करीत जाल्यार हांव तितलो यंग दिसतलो. खूब यंग म्हाजी एज आसा तेज्या पेक्षा खूब यंग एजीचो रोल हांवें ह्या हितून केल्लो आसा. ऑफकोर्स बाकीची स्टायल आनी हे ती म्हाका डेवलप करची पडली. तेणीय खूब तेजेर मेहनत घेतल्या. डायलॉग्स जे आसा ते 2-2 पानाचे एक पानाचो डायलॉग जो आसा तो करपूय तसो कठीण आसलेलो. पण रिहर्सलीक इतलें डिसिप्लीन आसलेलें की संग म्हणजे संग स्टार्ट. ती सची 6:15 जाले जाल्यार तो अस्वस्थ जातालो तशें आमी बाकीचे कोण येवंक ना अशें सगळें हें जावन डिसिप्लीन जी दवरली रिहर्सलीक त्या हितूनच्यान रोल सगळ्यांचे उबे जाले आनी बऱ्या पैकी उबे जाले आनी ते सादर जाले. ते स्टेजीचेर आमी जेन्ना एक्चुअल नाटक करताले ते दिसतालें आमकां रिहर्सलीचो फायदो कितें आसता तो. जशें सरान सांगलें की आपूण भुरग्या वांगडा भुरगो जावन ह्या नाटकान काम केलां तेच प्रमाणे आमच्या वांगडा भुरगो सुद्दां आसा. ताका विचारया की रिहर्सली टायमार ताका म्हणजे मजा येताली काय वाज येतालो, कित्याक सांग तेजो धाकटुलो रोल. सो तुका रिहर्सली कशें दिसतालें? म्हाका बरें दिसतालें तेन्ना हांव मातसो हें करतालो तेन्ना नाटकान. मस्ती करतालो तेन्ना सांग. मस्ती केल्यार बीन तापयताली तुका, कित्याक तूं ल्हान न्हू आनी सगळीं व्हडली. तो मातसो तापयता म्हाका बी मातसो. तापयता मागीर तुका राग बीन येतालो आपूण करिना बीन अशें करून? ना म्हाका राग येना. म्हणजे आनीकूय फुडें आतां तुमकां फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा, आनीकूय फुडें तूं नाटकान रोल बीन करतलो? हय हांव आजून करतलो कित्याक आमकां फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा. म्हजे फर्स्ट टायम एक घेतला म्हाका एक प्रायज. फर्स्ट टायम तुवें रोल केला. ओके. आवडलें तुका नाटकान रोल करपाक? म्हाका आवडलें सामकें. सामकें. ओके. फुडें बीन आतां परत स्पर्धा बीन आसतली तेन्ना रोल करतलो? हय. ओके. पळय भुरगीं सुद्दां इतली उमेदीन रोल करता कारण म्हटल्यार जेन्ना आमी एका संस्थेन म्हणजे काम करता तेन्ना ती डिसिप्लीन आसप, परत म्हणजे लोकांचो प्रतिसाद मेळप, परत म्हणजे वांगड जे आसता एकवट हे सदांच म्हत्वाचें आसता. मॅडम तुमी सांगात की जेन्ना रिहर्सल चलताली
कशें सिच्युएशन आसतालें म्हणजे समज जर कोण जशें सरान आमकां सांगलें की लेट तर केन्नाच जायनासली रिहर्सल टायमार. चडशीं सगळीं जाणां टायमारूच येतालीं. एक दीस केन्ना लेट जालो कितें जालें जाल्यार बरी तापोवणी पडटाली. बट दॅट इज पार्ट ऑफ लायफ की थोडे फावटी ट्रॅफीक आसता, खूब घरची अडचणी आसता, सो डीट टायमार पावपाक जायना, म्हणजे डॉट टायमार कोणूच पावना. बट इवन दो ऑल द प्रॉब्लम्स अँड बींग सच अ बीग टीम, म्हणजे ऑलमोस्ट आमी म्हाका दिसता 20 जाणांची टीम आशिल्ली, बट एवरीबडी वॉज व्हेरी डेडिकेटेड की बाबा आपणे टायमार पावपाक जाय, कोणूच मुद्दम लेट करनाशिल्लो. दॅट वॉज द इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ इट की हांव वयचें ना और कितें करचें ना अशें कोणाचेच एटिट्यूड नासलें. एवरीबडी वॉन्टेड टू बी देअर ऑन द टायम. केन्नाय लेट जातालो, बट दॅट इज पार्ट अँड पार्सल ऑफ द लायफ. सराचो भंय बी आशिल्लो. ऑफकोर्स ही इज व्हेरी स्कॅरी. एज अ डिरेक्टर इज व्हेरी स्कॅरी आणि तो सगळ्यांचेर तापता, कोणाचेर तापोना असो ना. आणि हांव तेजी भयण आसल्या कारणान म्हाजेर मातसो चड तापता. ओके. जशें आतां दिपक सरान आमकां सांगलें की आपूण म्हणजे एज आपली आसून सुद्दां आपणाक एक भुरगो तयार करप ते सुद्दां एक म्हत्वाचो म्हणजे तेंचो रोल आशिल्लो. आनी भुरगो करप हे मेकअप पर्सन जो आसता म्हणजे जो मेकअप करता ताचेर म्हत्वाची ती ड्युटी आसता की बाबा ताका कसो भुरगो करप. जाल्यार सरा कडल्यान जाणून घेवया की सर तुमकां कितलें डिफिकल्ट जालें. बारीक रोल तांकां पयलीं करचें पडटा, कित्याक ते एका जाग्यार बसले की ते गडबड ना आनी डिस्टर्बन्स जायना. ते सगळे एका जाग्यार जाल्ले की मेन कॅरेक्टर आसले की आमी मागीर करचो पडटा. कारण कितें जाता एक एकदां सुरकुटे एक्स्ट्रा येता, घाम येता आनी पॅचीस मागीर दिसपाक लागता कदाचीत कित्याक लायट्स हें जाली जाल्यार. पण सहसा तरी जायना. पण केन्ना आसा दाडी सुटली जाल्यार तें टेंशन आसता, दाडीक गम खंयचे लावप कितें लावप, किंवां यंग दिसता जाल्यार 2-4 दाडयो खंयच्यो यूज करून पळोवप, फायन करच्यो पडटा. त्यो सगळ्यो जाले नंतर मागीर मेकअप करप, पयलीं लावन पळोवप. ताचे नंतर वीक हो घालुया काय तो घालुया हेजें डिस्कशन, डायरेक्टराचें डिस्कशन जातात. प्लस मागीर आर्टिस्टाक तें बसता काय ना हेजेर अभ्यास करचो पडटा. आनी मागीर मेन आर्टिस्ट हो मागीर बसयता हांव. कारण जुनियर सगळे म्हणजे जुनियर अशें न्ही, बारीक रोल आसा ते पयलीं, कारण मेन आर्टिस्ट आसा ते मागीर दवरल्यार बरें पडटा. गोंयान हे नाटक फर्स्ट आयलेत. गट जी मराठी स्पर्धा आहा तातून फर्स्ट आयलेत. ताचे उपरांत महाराष्ट्रान गेले. थंयसर कशें कितें तुमकां म्हणजे हांगासर मेळटा तशेंच मेळ्ळी स्टेज वॉटेवर आनी कितें. ना म्हणजे कशें आसा आमकां हांगासर खूब बरी स्टेजीचेर बऱ्या रंगमंचाचेर काम करपाची संवय जाल्ली आसा. महाराष्ट्रान तुमी वयतकूच कळटा की आमी हांगासर खूब सुखी आसा कशें. म्हणजे इक्विपमेंट्साच्या पोतान ते बाकीचे स्टेज बाकीचे अरेंजमेंट खूब हांगासर बरी आसता. स्टेज कशें आसा की तुवें सांगलें की ग्रीक नाटक सो ताका ती एक भव्य दिव्यता आसा. पण स्टेज आमकां ते धाकटी मेळ्ळी. सो आमचो स्टेज सेट थंय लागता आसतना मातसो कॉम्पॅक्ट लागलो. मातशे मुवमेंट्स धाकटे लागले कित्याक करता आसतनाच हांवें ते मातशे एक स्टेप म्हणजे रियलिस्टीक न दवरता एक स्टेप मातशे स्टायलायज मातशे एक स्टेप वयर दवरलेले. सो थंय मातशे मुवमेंट्सांक मातशे पण ते आर्टिस्टांक हांवें हांगासरूच पयलींच आयडिया दिवन दवरलेली की नाटकाची म्हणजे नाटक हांगासर पयलें येयलें आमचे थंय नाटकाची डिक्लेअर जाली डेट. ताच्या उपरांत आमी म्हाका दिसता एक 10-12 दीस तरी हांगासर परत रिहर्सल्स घेतल्या कित्याक त्या स्टेजीची सायज हांवें मागून घेतली आनी ती सायज बाबा कॉम्पॅक्ट करून स्टेज बाबा कॉम्पॅक्ट जातली आं तुमी मुवमेंट्स अशे आसतले. सो दॅट वॉज डन प्रिवियसली म्हणून आमकां बरें पडलें. नाजाल्यार थंय आमकां स्टेज मातशी कॉम्पॅक्ट मेळ्ळी. स्टेज लायट्सचे इक्विपमेंट सुद्दां तितले म्हणजे हांगासर जशें आमकां मेळटा तशें नासलेले. पण कशें आसा की एडजस्टमेंट करपाची संवय थिएटरांतल्या मनशांक जाल्लेली आसता आनी यू हॅव टू cope up with the situation, cope up with the that given environment. So सगळे जाणी तयारी दवरलेली आनी म्हाका दिसता की हांगाच्या पेक्षा मुंबयचो प्रयोग खूपच सुंदर जालो. म्हणजे हांगाच्या पेक्षा कितल्याशाच पटींनी वयर एक्टरांनी तें नाटक व्हरोन दवरलें. स्टार्टूच जाली आनी पयले 2 डायलॉगांनूच म्हाका दिसलें की वी आर स्टँडींग. कित्याक मनुजाची पयली एंट्री आसा ऑडियन्साक असो होल्ड करून दवरलो पयलींच. तेन्नाच्यान म्हाका कळ्ळें की एकदां स्वर पयलो बरो लागलो न्ही की नाटक ऑटोमॅटीक वयर येता. आनी पयलो अंक इतलो जबरदस्त जाल्लो की केन्ना सोंपलो तो सुद्दां कळोंक ना. म्हणजे हांव म्हाका दिसता की हांवें एक रिहर्सल सोडूंक ना आनी एक प्रयोग सोडूंक ना तरी सुद्दां म्हाका कळोंक ना की टायम केन्ना गेलो तो. इतलो सुंदर पयलो अंक जालो. आनी मागीर रिएक्शन इंटरवलाक येयली तेजे वयल्यान कळपाक लागलें की इट्स गोईंग वेल. आनी आर्टिस्ट सामके चार्ज जाल्ले. तांकांय भितरल्यान खबर आसलेली आसता हांवें नको की हें आसता की वी आर गोईंग टू स्टँड. सो त्या अनुशंगान तेंच्यांनी दम लागा की हैसा म्हणटा तशें रोल केल्या सगळ्यांनी. पिरियड नाटक आसा. सो पिरियड नाटकान कॉस्ट्यूम खूब इम्पॉर्टंट काम प्ले करता. कॉस्ट्यूम आनी प्रॉपर्टीज. सो त्या अनुशंगान खूब पयलीं काम करून कॉस्ट्यूम पयलीं हाडून सगळ्यांची
कम्फर्टेबल पळोवंक जाय, कित्याक आमकां संवय ना तसले कॉस्ट्यूम कॅरी करपाची. हांगातल्यान सुरवात करून सगळे सुरळीत आनी वेवस्थीत जाल्ल्या कारणान प्रोडक्शन इतलें बरें जालें अशें म्हाका दिसता. म्हाका मुंबयचो शो सांगले न्ही, तेणें मनोजान सुरवात केली आनी पयले 4-5 डायलॉगान दिसलें की वी आर स्टँडींग. पण कशें आसलेलें, वी आर स्टँडींग म्हणजे पयली येयत जाल्यार मजा आसा, कित्याक गोंयची हॅट्रीक जाता आनी आमचें टेन्शन आसा आनी पयलीं येवपाकूच जाय अशें ती एक हें आसलेलें, मनान एक इच्छा आसलेली. म्हाका दिसलेलें की वी आर गोइंग टू, कित्याक असले तरेची नाटकां सहसा कोण करना. टायम पिरियड आसली, क्लासीक म्हणजे संस्कृत नाटक आसूं क्लासीक किंवा ग्रीक नाटक क्लासीक, ते कोण घेवपाक सोदना. आनी म्हाका खबर आसलेली की जी नाटकां जातली, म्हणजे हांवें ड्रॉ येतकूच वाचली नाटकां खंयची आसा, कळटा न्ही बाबा नाटकां खंयची आसा, तितून आमचें नाटक वेगळें स्टँड जातलें हें म्हाका नक्की खबर आसलेलें. कित्याक आनी याद उरतलें, कित्याक दीस वॉज त्या नाटकां मदीं आमचें नाटक वेगळें आसलेलें आनी क्लासिकल आसलेलें, हें वेगळें उरतलें याद, हें म्हाका खबर आसलेलें. सो त्या अनुशंगान म्हाका दिसता की आमचें नाटक स्पर्धा सुरू जाल्या नंतर 4थे का 5वे कितें आमचें नाटक आसलेलें आनी आमच्या मागीर आनीक 40 नाटकां जाल्यां आनी ते 40 नाटकाच्या मागीर सुद्दां आमचें नाटक परिक्षकांक याद उरलें आनी तांकां दिसलें की हें नाटक बाबा पयलें हाडचें. दिसात म्हणजे थंयसरलो ऑडियन्स दायना बरोबर नाटक जो रिस्पॉन्स आसलेलो, म्हणजे थंयचे जे टॅक्निकल मनीस आसलेले, जे सावंड करपी आसलेलो किंवा लायट करपी आसलेलो, तेंचो जो रिस्पॉन्स आसलेलो तेजे वयल्यान कळटालें की म्हणजे अशें नाटक तेंच्यांनी तरी स्पर्धेन पळोवंक ना. कित्याक तेवटेन कशें आसा की चड कमर्शियल तेंची एक स्टायल आसा मुंबयची, त्या स्टायलीची नाटकां चड जाता आनी रियलिस्टीक किंवा त्या धर्तली हय कॉन्टेम्पररी स्टायलीची नाटकां चड जाता. असली प्रायोगीक मातशी वेगळ्या धर्तेवयली नाटकां थंय कमी जाता. कित्याक पण पयले येतले हे कित्याक 45 नाटकां ती कितें खंयचें नाटक केन्ना फट्ट करून हें जावंक शकता, पण रँकान आसलेली इतली हांव 100% आसलो. तर लास्ट आनी एक तुमकां प्रश्न तो म्हटल्यार जेन्ना तुमकां कळ्ळें कलाकार आसतले किंवा तुमकां सगळ्यात पयलीं की आमकां प्रायज मेळ्ळें, तेन्ना सगळ्या कलाकारांचो कितें उत्साह आशिल्लो? म्हणजे आमकां इतलें तुमी जशें सांगलें की 45 नाटकां मदीं आमचें फर्स्ट नाटक येवप ही एक बारीकशी गजाल न्ही. हय, म्हणजे जशें हांवें पयलीं सांगलें की 22 सेंटरां हांव नेटार ते पळयतालो की ह्या वर्सा 501 नाटकां सादर जाल्या 22 सेंटराचेर. तितूंतली मागीर 45 फायनली गेल्या कळ्ळें तुका. आनी काल म्हाका ते शेनवारा नाट्य स्पर्धा सोंपल्या, आयतार येयलो आनी काल दीसभर हांव टेन्शनान रिजल्ट जायना आवट, कित्याक मदीं एक दीस आसलेलो न्ही, सो रिजल्ट जाला आसतलो, कित्याक आउट करना, पण तेंचे कितें तरी हें आसता, म्हणजे फॉर्मेलिटीज आसता, त्या खातीर त्यो उरल्यो. सांजचो हांव हांगासर काल सोमारची आमी हांगासर रुद्रेश्वराच्या देवळान आरती करता, आरती जाल्यो आनी आयज तियात्र आसा म्हणून हांव तियात्र स्पर्धेक वचून बसलो तियात्र पळोवपाक. तियात्र बरें लागूंक ना म्हणून हांव भायर सरलो, वाटेक म्हाका फोन येयलो आनी फोन येयना बरोबर म्हाका कळ्ळें आमी आसा म्हणून. आतां फोन घेवपाचो आनी तेणें अभिनंदन अशें म्हणून सुरू केलें. तेजे वयल्यान म्हाका कळ्ळें, म्हळ्यार अभिनंदन करूं नाका, नाटक कितलो जालें तें फकत सांगा. मी अभिनंदन म्हटलं तर पयलं जालं असेल अशें म्हणून तेणें म्हटलें. आनी हांव बायकार आसलेलो, सो हांव तर रावलो आनी मातशें तकली थंड गेली आनी घरा गेलो जाल्यार दिपक दादा थंय आमगेर आसलेलो. सो ताका पयलो न्यूज ताका दिलो, मागीर ग्रुपार आयले. एक्सायटमेंट ऑबियसली आसतात, सगळ्यांक पयलें नाटक येवचें अशें दिसता. आनी सांगना बरोबर सगळो ग्रूप सामको जोशान परत काल रातीच हांगा आसलेले सगळे जाण हांगा सेलिब्रेशन बारीकशें केलें आनी इट वॉज आतां ग्रँड सेलिब्रेशन आमचें जावपाचें आसा. आमचें गोंय हें कलाकारांची खाण म्हटलें वतात आनी ते सिद्ध करपी आमच्या गोंयान अशे लोक सुद्दां आसात, ते तुमी पळोवपाक सुद्दां शकता. गोंयानच न्हय तर महाराष्ट्रान वचून सुद्दां आमच्या गोंयचें नांव काडप म्हटल्यार ही खूब अशी म्हत्वाची गजाल आसा. जाल्यार अशेंच वेगवेगळ्या कार्यावळीं खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन यश हडाळकर सयत हांव वर्षा आशवेकर. सुवर्ण वेशाला विळखा घालून बसलेल्या त्या जागृत सर्पाला जर मी ठार केलं नसतं तर वाद जिवंत राहिला नसता. आता वाट पाहत राहायचंय फक्त मृत्यूची.